विदेशी देशात कामानिमतान गेल्ले एनआरआय आमचे गोयचे भाऊच आसात आणि तांचे विशयांचेर तोडगो काडपाक आम आदमी पक्ष वावुरतले अशें आम आदमी पक्षाचे एल्विस गोम्स हांणी सांगलां। तशेंच कूळ मुणकाराचे प्रश्न सोडोवपाची तयारी आम आदमी पक्षान दवरल्या आणि ताका लागून कूळ मुणकाराचो विशय घेवन झगडपी ॲडव्होकेट गुरू शिरोडकार हांकां आम आदमी पक्षांत हाडल्यात अशी माहिती तांणी मुखार दिल्या। आरडीएक्स गो खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। आमची चडांत चड लोकसंख्या आज भायर आसा। कांय कारणाक लागून ज्यो आमी ऑपॉर्च्युनिटीज हांगा क्रिएट करूंक शकूंक ना, ताका लागून कांय लोकांनी विदेशाचो हे घेतलो आलाशिरो। तरी ते आमचेच लोक, आमी आम आदमी पार्टी तांचे खातीर कितेंय करपाक रेडी आसा। ते कोण परके न्हू भायर गेले म्हणून। तांचे जे प्रश्न आसा ते आम आदमी पार्टी सॉल्व करपाक सामकी फुडें आयिल्ली आसा। आनीक आमी आतां कांय फ्रंटल आमचे जे तुमचे मुखार दवरलेले आसा तातूंत भितर एनआरआयचोय आस्पाव आसतलो। सगळेच आमी आतां कवर करूंक ना। आमी कांय क्षेत्र घेतले सामके इम्पॉर्टंट जे आसा, लायक ट्युरिजम, स्पोर्ट्स, ह्या बाबतींत आमी कितें पावलां मारतले ताचेर विचार करपाक ही ऑर्गनायजेशन काडलेली आसा। एनआरआय खातीर आमी विशेष म्हणून काडटले। एनआरआयचो ऑलरेडी आमचे कडेन जो संपर्क चालू आसा इट इज ओवरवेलमींग। प्रत्येक आमी गांवांनी भोंवता तेन्ना म्हणटा, हय म्हज्या चल्याचो फोन आयिल्लो म्हाका, आमी आतां कोणा कडेच पळोवचे ना, आमी ओन्ली आम आदमी कडेन पळयतले म्हणून। सो दीस इज व्हेरी एनकरेजिंग आनीक दीस इज स्नोबॉलिंग इनटू अ व्हेरी व्हेरी बीग गेन फॉर आम आदमी पार्टी। तर तांचे खातीर येस, वी वील क्रिएट ऑपॉर्च्युनिटीज। द बिगस्ट प्रॉब्लम इन गोवा इज लॅक ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज फॉर द यूथ ऑफ गोवा। The moment we succeed in creating these opportunities, we will see that no drain takes place, that people will live with their families and live in Goa.